ललिता नागेश सिद्धी ह्या कर्नाटकाच्या बायलेची कूड चोडणा भाड्यान रावपी एका घरांत सापडली। पोरणे गोंय पुलिसांनी अनैसर्गिक मरण म्हणून ह्या घडणुकेची नोंद केल्या, पूण ही आत्महत्या आसपाक शकता असो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला। सुरवेक ही खुनाची घडणूक आशिल्ल्याचे दिसून येताले, पूण घरातल्या परिस्थितीचो नियाळ घेवन ही आत्महत्या आसपाक शकता असो अदमास पुलिशेन उक्तायला। ह्या विशीं म्हायती मेळटकीच पुलिसांनी घडणूक स्थळाचेर धाव मारून पंचनामो केलो। फुडलो तपास आता सुरू आसा। आयज आमच्या दोळ्या मुखार हे जाल्लो आसा, ते खूनच प्रकरण कसो आसा, मर्डरूच केस ती आता कितें आमच्या गांवांत हे सरपंच जे पंच जे पंचायत आहा जे पुलीस कोण आसा जे मेंबर आसा तेंच्यांनी ते नोंद घेवपाची की हे कोण येयल्या कोण आसा कितें आहा ते कोण घेयना जे तांकां बेकायदेशीर ते बेधडक कितेंय करता हांगा येवन आतां पळय ते बायलेक मारून ते गोळ फास दिवन तो फरार नाच हेंकां आतां प्रॉब्लेम कोण हे आतां पंच मेंबर जे कोण आहा पळय तेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाल्ली न्हू।